थ्रू SCRT एक 2 दिवसाचे आमी नॅशनल सेमिनार करपाचें आसा 5 आनी 6 तारखेक दरबार हॉल दोनापावल आनी त्या खातीर ते ब्रीफ करपाक एक प्रेस कॉन्फरन्स आपयली. ह्या सेमिनाराक नॅशनल लेवल एज्युकेटर्स NCERT, RI मागीर NIPA तशेंच UGCचे रिसोर्स पर्सन्स आसतले आयदर इन पर्सन और ऑनलायन. इनॉग्रल फंक्शनाक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत सर चीफ गेस्ट आसतले आनी तेजे बरोबर श्री आनंदराव पाटील एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एज्युकेशन विल बी प्रेजेंट. सो विल बी आवर सेक्रेटरी एज्युकेशन प्रसाद लोलयेकर सर आनी त्या भायर NCERTचे डायरेक्टर प्रोफेसर सकलानी आनी डॉक्टर Manjari, Vice Chancellor of NIPA will be present. Valedictory functional, Subhash Shirodkar sir, WRD Minister will be present, and all the educators from the state, थोड्या SCRTचे डायरेक्टर्स आनी बाकीचे ऑफिसर्स हांकांय आमी इनवायट केल्या आनी हातूंत मेन म्हणल्यार इंटरेक्शन जातलें फॉर शेअरिंग ऑफ इनसाइट्स, ideas and certain strategies, and we are hoping that in this 2-day seminar lots of good things will come out for the betterment of the education in the state of Assam.